ज्याप्रमाणे स्टाफांकडे खंय गेल्ले आसा त्या प्रमाणे तरी अजून तरी आमकां काही होना. सरपंचान काल केल्लो खरो पूण सरपंच म्हाका दिसता 1-2 दीस ना. सो कितें आसता जाल्यार सरपंचा कडेन दवरपाचें पंचायत. पण अजून त्याने रिटर्न इंटिमेशन तरी अजून काही वर जावना. ह्यान जे इश्यू आसा ते तुम्ही पळयले आसता आयकले आसतले ते पंचायतीत डिस्कस जाल्ले पयलीं ना जाल्यार डिस्कस जाल्यार बट कितें आसता थोडे लिमिटेशन्स आसता कायद्या प्रमाणे वागपाक पडटा. त्या वेळार कितें आसता प्रमाणे पंचायत चालू आसता एडमिनिस्ट्रेशन. जे ऑलरेडी जे आसा तेगेले डिमांड्स आसा तेणी दिली ना रिटर्न पूण जे बरयल्ले आसा ते ऑलरेडी डिस्कस जाल्ले हेजे पयलीं. हय जाल्ले. आमचे जे पॉइंट्स आसा पळय न्हू ते पॉइंट्स आसा जे 3 नोव्हेंबर 2024 ग्रामसभेक जाल्ले. अजूनय शिर्डेचे पंचायतीन सेक्रेटरी अजूनय ग्रामसभा मिनिट्स कंप्लीट केले नाही. हांवें लेटर दिलेडेन आसा जाल्यार 15-20 दीस जाले की म्हाका ग्रामसभेचे मिनिट्स आनी त्या मिनिट्सां भितर हे सगळे प्रश्न सगळे मिनिट्सां आसाय. हे आमी 6 पॉइंट पळय घायल्याय. आता तुम्ही प्रोटेस्टाक वचचे पयलीं हेजे बद्दल जे मिनिट्स आसा तेजे बद्दल परत एक फावटी पंचायतीक सरपंचान सेक्रेटरी मुखार विचारलेले प्रश्न ह्यो गोश्टी तुम्ही आता डिमांडार दवरल्या त्यो अजूनय पर्यंत आमचे कडेन पंचायतीक कोण येयले ना. जे पंच आसा जे पंचाचे रिलेटिव्स रॉय, अमेश मोलकार, प्रमोद डेप्युटी सरपंच, बबलू, राफेल हे येवन म्हाका प्रोटेस्ट करून गेला. एक सरपंच सगळ्या करून गेला. आमकां थ्रू पंचायत ऑफिसांतल्यान जर कोणी येवन आमकां विचारता की तुमचे कितें डिमांड आसा ते जर तेणी सांगा इमिडिएटली तांकां बरोवन दिता. हे सद्याक आमगेलो फर्स्ट स्टेजीचो प्रोग्राम. आतां फाल्यां सेकंड स्टेजीचो प्रोग्राम आसतलो तो डेलिगेशनाचो. डेपुटी कलेक्टर दितले, मामलेदारा दितले, ते फाल्यां दितले.